जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांनो जी कोण देवाच्या उतराक आशेल्यात तानेल्यात भुकेल्यात तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवकार दितां ह्या म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। तर आयचो विशय हांव घेवन आयला 1 King 17 19 to 24 आनीक एलिजा एंड द विडो इन झेरेफात। तर आमी पयलें इंग्लिशीन वाचुया आनी उपरांत आमी कोंकणीन वाचुया। तर कोंकणीन हातूंत पयले राजाचे पुस्तक विधवेच्या पुताक जिवंत करता 17 वरांत 20 ते 24 वोड आमी वाचुया। तर प्रितीच्या भाव भयणांनो ह्या वेळार देवाचें उतर आमी जाणा जावन घेवया। ह्या देवाच्या उतराचेर आमी थोडो वेळ नियाळ करुया आनीक सोजमणी जाणवाय आमी घेवया। तर 1 King 17 20 to 24 Then he prayed loud, O Lord my God, why have you done such a terrible thing to this widow? She has been kind enough to take care of me, and now you kill her son. Then Elijah stretched himself out on the boy 3 times and prayed, O Lord my God, restore this child to life. The Lord answered Elijah's prayer. The child started breathing again and revived. Elijah took the boy back downstairs to his mother and said to her, Look, your son is alive. She answered, Now I know that you are a man of God and that the Lord really speaks through you. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तर ह्या वेळार आमी कोंकणीनूय वाचुया। पयले राजाचें पुस्तक विधवेच्या पुताक जिवंत करता 17 20 वोड ते 24 वोड। सर्वेस्पराक उद्गारून ताणें म्हटलें, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, ज्या विधवेच्या घरांत हांव रावतां ते विधवेच्या पुताचेर मरण धाडून तिका दुखांत घालूंक सोदताय। 3 फावटी तो भुरग्याचेर आडवो पडलो आनी सर्वेस्पराक उद्गारलो, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, त्या भुरग्याचो जीव नव्यान ताचे भितर येसर कर म्हूण हांव प्रार्थून मागतां। सर्वेस्परान एलिजाचें मागणें आयकलें आनी भुरग्याचो जीव नव्यान ताचे भितर आयलो आनी तो परत जिवो जालो। एलिजान भुरग्याक वयल्या कुडांत तावन सकला हाडलो आनीक ताचे आवय कडेन दिलो। एलिजान म्हणलें, पळय, तुजो पूत जिवो आसा। आनी बायलेन जबाब दिलो, तूं देवाचो मनीस म्हूण आनी तुज्या तोंडान सर्वेस्पराचें उतर सत म्हूण आतां हांव जाणां। प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तर प्रितीच्या म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो हे पयले राजाचे पुस्तकांतल्यान 17 वरांत 20 ते 24 वोड आमकां जायती शिकवण दिता। तर ही शिकवण आमी आयच्या दिसा घेवया। तर हो एलिजा हो एक प्रवादी आसलो, हे देवान वेंचून काडलेलो आनीक ताचें प्रार्थन देव आयकतालो, ताचें मागणें देव आयकतालो। आनीक तो जेन्ना हे विधवेच्या घरांत ताका देवान धाडलेलो आनीक हो कावज घडटा, ते विधवे बायलेच्या पुताक हो कावज घडटा आनीक पूत मरता। त्या वेळार एलिजा देवा लागीं मागता आनी ह्या भुरग्याचो जीव परत दी ताका म्हणून आनी देव ताचें मागणें आयकता। आनीक निमाणें हे वोडींत 24 वोडींत ही बायल
जबाब दिता। तूं देवाचो मनीस म्हूण आनी तुज्या तोंडान सर्वेस्पराचें उतर सोत म्हूण आतां हांव जाणो। जेन्ना ही विधवा बायल ही अस्तरी जी आसली देवाचेर तिका भावार्थ आसोंक ना ह्या ओळींत आमकां दाखोल कोत्ता। तर देवाची ताका वळख नासली, देवाचें उतर ताका नासलें। आमी म्हणोंक जाता देवाची वळख नासली हे विधवे बायलेक। तर जेन्ना हे तिचें सवें हें विस्मीत घडटा ताच्या भुरग्या सवें, तेन्ना तिका देवाचेर विस्वास एक भावार्थ वाडटा। आनीक ही बायल म्हणटा, ही अस्तरी म्हणटा, तूं देवाचो मनीस म्हूण आनी तुज्या तोंडान सर्वेस्पराचें उतर सोत म्हूण आतां हांव जाणा। सर्वेस्पराचें उतर सोत म्हूण हांव आतां जाणा। तर प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी घडटा जेन्ना आमकां देवाचो एक प्रवादी आमकां सांगता, तेन्ना आमी ताचें तें काळजांत लावन घेयनात। पूण त्या वेळार त्या प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान देव उलयता, कित्याक तो प्रवादी देवान वेंचून काडलेलो। जायते जाणांक अवघड लागता तें ताचीं उतरां घेवंक। तर प्रितीच्या भावा भयणांनो, जेन्ना खंयचोय देवाचो प्रवादी तुमकां सांगता, तुमकां देवाचें उतर दिता, वो देवाचे तुमकां कायदे तुमकां ते परगट करता, तेन्ना देवाचें उतर तुमी आयकोंक जाय, कित्याक त्या प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान देवूच उलयता। आनीक जेन्ना आमी आयकोना ताचे उतराचेर आमी कुशीन सरता, तेन्ना कसलोच आमचे थंय कावज घडलो म्हणटच आनीक आमचे सवें एक मिरेकल जालें म्हणटच आमी खरेंच देवाचेर त्या वेळार आमी भावार्थ दवरता, भावार्थ आमचो वाडटा, कित्याक देवान केलें म्हणून, उलयल्लो प्रवादी म्हणून। प्रितीच्या भावा भयणांनो, काय बरी ही शिकवण हे पयले राजांतल्यान आमकां पुस्तकाच्या हातूंत मेवता 20 ते 24 वळींत। खरेंच ते बायलेक भावार्थ आसोंक ना आनी देवाची वळख तिका आसोंक ना। जेन्ना हो कावज तिचे सवें घडटा आनी पुताक परत जिवीत देव दिता, तेन्ना तिका देवाचेर भावार्थ येता। आनीक ती एलिजा हे प्रवाद्याक ती म्हणटा, तूं देवाचो मनीस म्हूण आनी तुज्या तोंडान सर्वेस्पराचें उतर सोत म्हूण आतां हांव जाणा। तर प्रितीच्या भावा भयणांनो, कोणूय प्रवादी तुमकां कितें बरें सांगता जाल्यार त्या प्रवाद्याचें तुमी आयकात। तर ह्या प्रवाद्यांक तुमचेशी देवूच धाडटा। आनीक हो पयलो राजाच्या पुस्तकांतल्यान 17 20 आनी 24 वड ही तुमी वाचात। ते पुस्तकाची सोजमणी जाणवाय तुमी घेयात। आनीक जिव्या उतरांतल्यान तुमी वाडात आनीक चडात। तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणांनो, हो ल्हानसो विशय हांव घेवन आयिल्लो आनी हो ल्हानसो विशय हांव सोजमोतां तुमी आयकला आनी होच विशय तुमी दुसऱ्याक जिवें उतर देवाचें परगट करतलीं, जावन दी ताच्या जिविताची बदलणी। आनीक जेन्ना तुमी हें उतर तुमी दुसऱ्याक शेअर करतलीं, ताचें जिवीत फळादीक जातलें, कित्याक हें जावन आसा जिवें उतर देवाचें। आनीक
म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणांनो, हांव एक तुमकां उलो मारता जाता तितलें देवाचें उतर शेअर करात, फोरगोट करात. आनी जी कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां सगळ्यां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान म्हजो व्हिडिओ सोंपयता.